लोकगंतीच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल परजा होर दोंगूर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्यावेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. ती देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली? ह्या ओरण्यांत आमी मरच्याक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट भरना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायेलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोइजेसान पोवचे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो. तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्याक उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोइजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एक खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतलो आनी वाचतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा म्हजे मागणें आयकून घे. सर्वेस्परा म्हजे मागणें आयकून घे. म्हजो उलो तुज्या कानार पडून दी. म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजें तोंड लिपोव नाका. म्हजे विनवणेक कान दी. हांव उलो मारतां तेन्ना बेगीन म्हाका पाव. जबाब. सर्वेस्परा म्हजे मागणें आयकून घे. राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भक्ती करतलीं आनी पृथ्वीचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदर नासलेल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो. तांच्या मागण्याची बेपरवा करचो ना. जबाब. सर्वेस्परा म्हजे मागणें आयकून घे. आपल्या उंच पवित्र ठिकाणा थावन सर्वेस्परान वडो घालो. सर्गार थावन पृथ्वीचेर ताणें दयाळ नदर घाली. कोयद्याचें रुडण ताणें आयकलें आनी मरणाचें फर्मोण पडलोल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब. सर्वेस्परा म्हजे मागणें आयकून घे. बी. देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपी. जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. जोआ पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनीक एक पावट जेजून तांकां म्हणलें, हांव चल्लों आनी तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी तुमच्या पातकान तुमी मरतल्यात. हांव वयता, थंय तुमच्यान येवंक जायना. जदेवानी म्हणलें, हांव वयता, थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता. म्हणटूच तो आपलोच जीव दितलो म्हूण तो सांगूंक सोदता काय? ताणें तांकां म्हणलें, तुमी सकयलीं, हांव वयलो. तुमी ह्या संवसारांतलीं, हांव ह्या संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मरतल्यात म्हूण हांव तुमकां सांगता. कित्याक आसा तो हांवूच. म्हूण तुमी भावाक डोरिना जाशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मरतल्यात. ताणें ताका म्हणलें, तूं कोण तर? जेजून तांकां जबाब दिलो, पयलींच तावन हांवें तुमकां सांगलां तोच. तुमचे विशीं जायतें सांगचें आनी निवाडचें आसा. पूण म्हाका पाठयला तो सोतिवंत आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगता. तो बाबाची खबर सांगता म्हूण तीं समजूंक नात.
त्या पासत जेजून म्हणलें, तुमी मनशाच्या पुताक उबारतल्यात तेन्ना तुमकां हें कळोन येतलें की आसा तो हांवूच, आनी म्हजेच अस्तोंगी हांव कांय करिना, पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलयतां, आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सवय आसा. ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सद्दां करतां. तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर बावाट दवरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर बावाट दवरलो. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जो लोक आयकून ताचो पाटलाव करूंक तयार त्या लोकां लागीं उलयता. ताची उतरां शिटकावणी आनी आमंत्रण दिता. मनशाच्या संवसारी मनाक ही समजोवणी अवघड. तो निरोप दिता, तुमच्यान येवंक जायना ती सुवातेर हांव वेतां, म्हणजे ताच्या बापाचे घरा, ताचे सुरवेचे आनी आखरेचे ठिकाण तें. जेजू आपले मिसांव पूर्ण करपाक संवसारी पायण्यांत जल्म घेतलो, पूण आख्खें मनीसकूळ ताचें. जेजू आपली उतरां जोखून म्हणटा. तो गर्वान न्हय पूण ओर्तान भरून उलयता. तो तांकां आव्हान दिलोले परी आपली अस्मिताय स्वर्गावेली ती तांचे हातांनी कंट्रोल करूंक जायना ती दाखयता. जेन्ना मनशाच्या पुताक ते उबारतले तेन्ना तांकां तो देवाचो पूत म्हूण थावे जातले. जेजूक पयस केलोल्या घडयो ताचे परिक्षणेच्यो घडयो आसल्यो म्हूण ते मांडून घेतले. खुरीस ताका ओगी करतलो आसलो, पूण तोच खुरीस तांकां क्रिस्ताचे जोयत्याची शिकवण दितलो. जेन्ना तो उलयलो जायत्यांनी ताचेर बावाट दवरलो. जंय प्रश्न सुटावे जायनात थंय बावाट जल्मता. हीच ती बावाटाची परिस्थिती. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, जेजूच्या उतराचेर बावाट दवरूंक, सेवेंतल्यान ताचे मिसांव फुडें व्हरूंक वावुरया.